नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात माझ्या समस्त पळोवप्यांक वुमन्स डेची सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा. प्रत्येक बायल ही स्पेशल असता, मातशी सगळ्या पासून हटके असता. अशें म्हणटात की बायल ही देवाची सगळ्यांत सुंदर निर्मिती. प्रत्येक बायल सुंदर असता आणि तातूंत तेच्या मदीं कितें ना कितें वेगळे गुण असता. असे वेगवेगळे कलागुण आणि वेगवेगळे तेंचे मदीं आशिल्लो स्वभाव आमच्या पर्यंत पावता जेन्ना आमी वेगवेगळे वाटतात आणि नवीन नवीन वळखी करतात, नवीन नवीन आमच्या इश्टिणी कडेन संवाद साधतात. खरेंच खूब बरें दिसता जेन्ना आमी वेगवेगळ्या भागांत वता तेन्ना आमकां वेगवेगळे तरेच्यो आमच्यो इश्टिण्यो मेळटात, ज्यो आमकां खरेंच आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयता. हो महिला दिन आमच्या सगळ्या बायलांक कितें तरी एक नवीन तेंच्या आयुश्यान हाडचें अशें सगळें हांव मागता. आमकां खूब फावटी अशें दिसता की बायल ही स्वातंत्र्य जाल्या, बायलेक वेगवेगळे हक्क मेळ्ळ्यात. बायल आदली बायल आनी आतांची बायल खूब वेगळी आसा. आमी खुबदां अशें म्हणटात की आयची बायल जी आसा ही दादल्यांच्या खांद्याक खांदो तेकोन चलयत वता. पण खंय तरी तुमकां दिसता हो बदल खरेंच जाला? हाचेर खरेंच विचार करण्यासारकी गजाल आसा. पण तरी सुद्दां आमी सगळ्यो बायलो एकठांय येवन हो महिला दिन उमेदीन साजरो करुया. आणि परत एक फावटी आमच्या सगळ्या बायलांक, सगळ्या म्हाज्या इश्टिणींक मना पासून महिला दिनची खूब खूब शुभेच्छा. आज आमी महिला दिन साजरो करपाक आयल्या मोरजी हांगासर आनी सेंट जोझफ किंडरगार्टन स्कुलान आजची आमी महिला दिन स्पेशल भाग आमी घेतली. तर सगळ्या बायलां मदीं खूब एक्सायटमेंट आसा. प्रत्येक जाग्याचेर जेन्ना आमी वता तेन्ना खरेंच बायलो खूब एक्सायटेड असतात. सो हेच एक्सायटमेंट हांगा दिसून येता. तर भितर वता आनी खेळुया आमचो आयचो भाग. पळयत रावा सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. हांव सिस्टर सिल्विया फेर्नांडीस, सेंट जोझफ हेडमिस्ट्रेस. आनी आमच्या स्कुलान आमी आयज विमेन्स डे आयिल्ल्या पार्टिसिपंटां खातीर जी आयचो हो दीस स्वता खातीर सेलिब्रेट करपाक आयला. सुरवात करूया आयच्या भागाक. आनी आयच्या भागांतले आमचो पयलो रावंड जो सगळ्यांकूच खबर आसता, फुगोट्यांचो रावंड. फुगोट्यो कश्यो फुट्टल्यो त्यो पळोवयात. आनी हांगासर पळोवंक शकतात की पॅरंट्स आसा, टिचर्स आसा, हांगासर हेडमिस्ट्रेस आसा, सगळीं जाणां हांगासर उमेदीन जमल्या. सो पळोवया कोणाची नांवां येतात, कोणाक फुगोटे रावंडान पार्टिसिपेट करपाक मेळटा आनी कोणाक कितलें टेंशन येता तें. सुरवात करूया फुगोट्याच्या रावंडाक. फर्स्ट पार्टिसिपंट प्राप्ती मोरजे. मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटा खातीर. प्रियंका शेटगांवकर. स्नेहल प्राची आराडकर. प्राची फुगोटे रावंडाची आमची 4
सगळी जण एक म्हणजे एकठांय येता तेका लागून तुम्ही सगळ्यांनी ठरयला की फक्त वुमन्स डे तुम्ही मेळटली मला हरशी मेळची ना कोण. ओके बरें ओके आतां तुका आतांची जी बायल आसा तिका सगळ्यांक चड गरज कसली आहा तुका दिसता. कितें रिक्वायरमेंट्स बायलेची आसा. कितें तरी करून दाखोवंक जाय न्हू तिणें. ओके म्हणजे तिका आपल्या पांयाचेर उबें उबें रावपाक रावपाक जाय. ओके तुका जर संद दिली एक जाल्यार तूं कितें करतलें. कितें करपाक जाय म्हणून तुका अशें दिलें की तूं जायतें करूं शकता कितें बिझनस कर जॉब कर जाल्यार तूं कितें कर तुका कितें करपाक आवडटलें. टायम जॉब करतलें कित्याक आपल्या पांयार उबें रावपाक. ओके व्हेरी नायस. ओके बरें तुजी क्वेश्चन पळोवया कितें तो. ओके तेका आयला कभी हाँ कभी ना. हो आमचो रावंड खूब जाणांक खबर आसता अशें दिसलें कितें खूब हांसली सोमती म्हणून. ओके तुजो टायम सुरू जाता आतां. तुवें सांगलें कुकिंग करपाक आवडटा म्हणून आतां जेवण करून आयलें घरा कडेन. उगी रावप ना उलय. ओके नांव म्हणलें हांगासर आनी रोकडेंच. ओके ऑडियन्सान पळोवया कभी हाँ कभी ना रावंड खेळपाक आमचे बरोबर कोण आयला नांव सांग. रुपाली दाबोलकर. रुपाली टायम सुरू जाता आतां. तुका प्रोग्रामांनी भाग घेवपाक आवडटा आसतलें न्ही भरपूर. खूपच आवडटा. तूं हांगासर एक्टिवली येता. केन्ना केन्नाच तुजी धाकटे बाय आसा की बाबू आसा. बाबू आसा. ओके आनी सकाळ पासूनच आयला तूं हांगासर. हांव आतांच पावतलें आतांच येयल्लें. आतांच आयलें लेट जाली येवपाक. हय मातशें लेट आसा. ओके आमची नेक्स्ट पार्टिसिपंट नांव सांगा. विशाखा सावंत. विशाखा बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. विशाखा हांगा सगळ्यांना खेळटाली कशें दिसतालें पळोवन तुका आतां. बरें दिसतालें. तुवें पयलीं हो रावंड पळयल्लो बरें आशिल्लो. ओके नांव सांग. शर्मिला फेर्नांडीस. ओके शर्मिला आमच्या बरोबर आसा. तुजो टायम सुरू जाता आतां. शर्मिला हे स्कूल तुका आवडटा. होय खूप आवडटा. नांव सांग. राधिका. राधिका तुजो टायम सुरू जाता आतां. हांगासर स्कुलान अशे वेगवेगळे एक्टिविटीज करता आसतली न्ही तूं पार्टिसिपेट करता. करता आवड आसा करपाची. आवड आसा. तूं आदी पासून करताले की आतांच करता. आदी पासून करता. म्हणजे स्कुलान कॉलेजीन आसतना भाग घेताले. स्कुलान आसतना घेतालें. तुज्या भुरग्यांक तुका दिसता की तेंच्यांनी भाग घेवपाक जाय कसो प्रोग्रामांनी बी. घेवपाक जाय. आनी तूं तांकां मोटिवेट करता. मोटिवेट करतलें. करतलें म्हणजे हरशीं करिना आतां. करता. ओके तूं वर्किंग. हावस वर्किंग. हावस वायफ. घरांतलें काम बी सगळें करून आयला आतां. घरांचें काम केलां. घरान कोण आसा. घरान कोण ना. ओके जस्ट 5 सेकंडान ते चुकले पण बरें खेळटाले. आनी बेस्ट पार्ट खरेंच ह्या स्कुलाक हांव कॉम्प्लिमेंट करता की हांगासर म्हाका कोणाक आपोवपाची गरज पडना. एकदम उमेदीन हांगासर पार्टिसिपेट करपाक येता. सगळ्या पार्टिसिपंटांक खरेंच मोठ्यान ताळयो जावनी. थँक्यू. ओके सो कभी हाँ कभी ना ह्या रावंडचो आमी प्रायज कोणाक दिवंक शकना पण डेफिनेटली हांगासर सगळ्यांना आयली ताका लागून खरेंच खूब बरें दिसता. आमची फुडली पार्टिसिपंट नांव सांगा. स्नेहल फोंडेकर. स्नेहल तूं कितें करता. घरान आसता. घरान आसता. आनी तुका कितें दिसता वुमन्स डे बद्दल कितें उलयतलें तूं. करूंक जाय अशें म्हणजे बायलांनी फुडें सरपाक जाय. तूं कितें दिसता बायल्यो आतांच्यो ज्यो आसात त्यो बदलल्यात की आदल्या भशेनूच तेंचो असो स्वभाव तसोच आसा. बदलल्यात बायलां आतां खूब फुडें पावल्यात बायलां. आनी तुका कितें दिसता की इवन आतां तुका सपोज चान्स दिलो की कितें तरी ह्या बायलां मदीं बदल हाड ह्याच इतल्याच चड नाकाच जाल्यार ह्या बायलां मदीं तूं कितें बदल हाडटलें. कितें तरी हांव फुडें सरून तांकां फुडें काडटलें अशें कितें म्हणजे कोर्स कसले करात नाल्यार आनी. ओके व्हेरी नायस. विचिट तुजी. ओके तुजो क्वेश्चन आसा. तुका आमी एक देवळाचो फोटो दाखयतली तुवें तें देवूळ खंयचें तें सांगपाक जाय. मंगेशी. ओके उत्तर हांगासर मंगेशी आयला आनी तेजें उत्तर चुकलां सो तुमकां दाखयता. पयलीं हेंकां दाखोवया सपोज हेंकां प्रायज मेळोंक ना सो हेंकां चान्स. नागेशी. उत्तर चुकलें. मोरजाय. उत्तर आसा मोरजाईचें. ओके अनूक मेळटा प्रुडंट केल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन्स अनू. थँक्यू. फुगोडे रावणाची आमची शेवटची पार्टिसिपंट नांव सांग. म्हजें नांव प्राची आराडकर. हांव हावस वायफ. ओके तुजे हॉबीज कितें करपाक आवडटा. कुकिंग करपाक. कुकिंग करपाक आवडटा. ओके आनी तूं सांग महिला दिना बद्दल कितें सांगतलें. महिलांनी सदांच एकवटान जेवपाक जाय आनी खुशाल रावपा खातीर
आयच्या भागातले हटके रावंडाक सुरवात करता आणि हटके रावंडची पार्टिसिपंट म्हज्या बरोबर आसा. गेम आसा ती अशी की हांगासर आमी 2 लाख पेपर कप्स, पार्टिसिपंटांक दिला आमी बलून. पार्टिसिपंटांनी बलून तो फुलोवपाक जाय. ह्या लायनीचेर उबे रावून हांगासरल्यानूच तो कप्स टेबला वयल्यान सकयल उडोवपाक जाय. सो 30 सेकंड्सच्या टायमान मॅक्सिमम कोण कप्स उडयतले ते जातली हे रावंडचे विनर. फक्त 30 सेकंड्स. ओके, सो रेडी? सो टायम सुरू जाता आतां. स्टार्ट. स्टॉप. ओके, सो हांगासर 6 कप्स उरल्या. सिंत्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. ओके, आतां खेळटले मारिलेना. तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्टार्ट. स्टॉप. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उरल्यान तेजी कपा. ओके, आतां खेळटले एलिझा. रेडी? स्टार्ट. टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. 1 कप. वेल प्लेड. ओके, आता खेळटले एलिझाबेथ. रेडी? स्टार्ट. स्टॉप. ओके, आता खेळटले आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट मीना. रेडी? स्टार्ट. सो आमचे हटके राउंडचे विनर जाता सांगा एलिझा आणि तेका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. ओके, सो आमच्या विनरा कडल्यान आमी कितें 2 शब्द आयकून घेया वुमन्स डे बद्दल. आणि तुका हांगासर खेळून कशें दिसलें? खेळून हिंगा खूब उमेद येयली. हॅप्पी हांव हिंगा. वुमन्सांनी म्हणटा ते सदांच फुडें सरोंक जाय आपणें. आनी कोणें हेल्प जाय जाल्यार ओ मे बी पंचायतीर वो वचून कोणाशी महिला मंडळ आहा तेंची वचून हेल्प घेतल्या पासून म्हाका दिसता हें बरें. कोण जर पावत ना महिला मंडळान सो आनीक फुडें वचूंक जाता तेंच्यांनी. जाल्यार टिचरी कडल्यान जावं सिस्टरी कडल्यान आपणाक हेल्प करूंक जाय. आनी फुडें कितें कोर्स करूंक जाय जाल्यार एक चायल्ड वुमन्स हें आहा ऑफिस आहा पोरवरी थिंगासान बसून हेल्प करपाक जाता. ओके, सो आता खेळूया आमचो आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता आमचो धमाल जोडी राउंड. आणि हरशीं आमी कितें करता घोवाक आनी बायलेक घेवन हो राउंड करता. पण वुमन्स डे स्पेशल आशिल्ले कारणान हांगासर आमी जोडयो लायतली आणि तांचेच बरोबर आमी हो धमाल जोडी राउंड खेळटली. धमाल जोडी राउंडाक आमी सुरवात करता आणि 3 धमाल जोडी म्हाजे बरोबर आसा ऑलरेडी. सो हातूंतली विनर कोण जातली पळोवया. तांकां टास्क दिला सारको सोंपो. तांकां हातीन दिला 5 आमी सुयो आणि सूत. सगळ्यांक पयली 5 सुयो जी सुतान घालतली ती येतली हे राउंडची विनर. ओके, सो रेडी? तुमचो टायम सुरू जाता आतां. स्टार्ट. Ali? Wow.
रनर अप पळोवया कोण ती. जाली ओके रनर अप म्हणून दादा तुम्ही. आरती आणि उद्देशी आता आमच्या धमाल जोडीची रनर अप आणि तांकां मेळटा प्रुडंट एंड कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि आमच्या आयच्या भागातली धमाल जोडी येता ग्लोरिया आणि जॉनेटा आणि तांकां मेळटा प्रुडंट एंड कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके सो आमच्या आयच्या भागातली आमकां धमाल जोडी हांगासर मेळ्ळा आणि दोगांय एकामेकाक वळखताली पयलीं हां फ्रेंड्स काय अशें स्कुलानूच. ओके आणि बरें कितें सांगतले आज मेसेज वुमन्स डे. आमी केन्ना भायर सरना ही प्रोग्रामांक केन्ना ही गेम करपाक आमकां आयज बरी चड आनी चड उमेद येयली. वय आमी केन्नाय भायर सरना ह्या वुमन्स डेक आमकां बरें खेळोंक मेवता कितें जावं भुरगीं खंय जाता आमी आनी खेळता. ओ सो स्वीट. थँक्यू दोगांकी तुमकां. आणि आता वेळ जाल्या आमच्या आयच्या भागातलो मोस्ट इंटरेस्टिंग रावंड खेळपाचो तो आसता आमचो डान्स रावंड. इतले सुपर परफॉर्मन्सीस की म्हाका जज करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाला. खरें म्हळ्यार हांगासर येवन डान्स करपूच व्हडली गजाल आनी ती सगळ्यांना विनर कित्याक इट इज नॉट इजी हांगासर येवन डान्स करप कसलो परफॉर्मन्स दिवपाक. सगळ्यांचो मातशी लज दिसता भंय दिसता आनी ते आसतना सुद्दां इतले बरो परफॉर्मन्सीस हांगा दिता. डेफिनेटली ह्या स्कुलाक टॅलंट्स स्पेशल मेळ्ळा आसतले सो डान्स कॉम्पिटिशन तुमी फुडें दवरूं शकता हांगा. ओके रनर अप प्रायज रुपालीक वता आनी ताका मेळटा हो स्पेशल प्रायज स्पॉन्सर केला हांगासरल्या ताका पॅरंटान हसता हाणें मोठ्यान ताळयो जावनी ताच्या खातीर. आणि डान्स रावंडचे विनर जाता प्रियंका आणि प्रियंकाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान हो कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स प्रियंका. ओके विनरा कडल्यान आमी जाणून घेवया की विनराक फुडें यो डान्स करून कशें दिसलें तें आनी खंय डान्स शिकले ते. हांव शिकताले. ओके कशें दिसलें आनी वुमन्स डे बद्दल कितें उलयतले हां डान्स करून बरें दिसलें. बरें दिसलें तुका. ओके तूं करता डान्स परफॉर्मन्स तशें खरें ना फर्स्ट टाइम असं परफॉर्मन्स. ओके मोठ्यान ताळयो जावनी ताचे खातीर. ओके आता वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे रावंड. सो चक दे रावंडचे आमकां पार्टिसिपंट कोण विनर कोण ते थोड्याच वेळान कळटले. आयच्या भागातल्या शेवटच्या रावंडाक म्हणजे चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता आणि पार्टिसिपंट हांगासर रेडी आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की पार्टिसिपंटाक आमी क्लॉथ क्लिप्स लायला फाटल्यान तेंच्या ड्रेसार. सो तांकां करपाक जाय इतलें की तेंच्यांनी एकामेकाची क्लिप्स काडून आपल्या फुडें लावपाक जाय. सो मॅक्सिमम एट द एंड ऑफ द गेम म्हणजे 1 मिनटात जी मॅक्सिमम क्लिप्स आपल्या फुडें लायतली ती जातली हे रावंडची विनर. स्टार्ट. एक दोन तीन चार पाच सहा सात एक तुझी कितली गो कितली गो तुझी 9 हिका फक्त फोटोले यांच्यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आयचे चक दे रावंडचे रनर अप जातात किरण आनी ताका मेळटा आस्था कडल्यान हो स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि चक दे रावंडचे विनर येता लिबर्टीन आनी ताका मोठ्यान ताळयो जावनी आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. हांव आयज सांगा आमच्या स्कुलाच्या तर्फे आमच्या भुरग्यांच्या स्कुलाच्या तर्फे आयज प्रुडंट मिडियाचे आभार मानता की तेंच्यांनी हांगा येवन आयज आमकां बायलां खातीर जो प्रोग्राम केला तितून सगळीं जाणां खुशी जाल्या आसतली. सो हांव तांकां तेंच्यांनी वेळान वेळ काडून एक फोन केला बट तेंच्यांनी आमच्या खातीर टायम एडजस्ट करून आयज आमकां टायम दिलो त्या बद्दल हांव तेंचो धन्यवाद.
स्पेशली फॉर द सारिका हू मॅनेज टू कम. मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हांगासरले स्टाफ, हांगासरली मॅनेजमेंट आनी सगळे सिस्टर्स हांगासरली जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केलें आनी आजचे हे कार्यक्रम आमचे कडल्यान करून घेतलो. फुडल्या भागान आमी येतली रोखडीच तुमच्या वाठारान खुबशी अशीच मजा करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. ॲक्च्युली सुपर परफॉर्मन्स, तुमकां कांयच दुबाव ना, एका पेक्षा एक. आजच्या भागातल्या शेवटच्या रावंडाक म्हणजे चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता आनी कोण ते उलयता?